पर्यटन हंगामांतली पहिली आंतरराष्ट्रीय क्रूज वायकिंग मार्स गोंयांतल्या मुरगांव बंदराचेर बुधवारा सकाळी पावली। ह्या क्रुजांतल्यान 651 प्रवासी आनी 452 क्रू वांगडी आयल्यात। ह्या क्रुजाचें स्वागत करपा खातीर मुरगांवचो आमदार सकल आमोणकार क्रूज बोर्डाचेर येवन ताणें प्रवाशांक उर्बे भरीत येवकार दिलो। फर्स्ट आमकां इंटरनॅशनल क्रूज येयलेलो आसा आनी आमचे खुबशे इंटरनॅशनल टुरिस्ट हांगा आयज अरायव जाल्लेले आसा। खूब खोशी भोगता कित्याक हालींच एक म्हयन्या पयलीं हांगा डॉमेस्टीक क्रूज स्टार्ट जाल्लो आनी तेन्ना सगळे जाण आमचे आख्खे मुर्मो गोंयचे लोक एकठांय येवन सगळ्यांक वेलकम करपाक लागून हांगा येयलेले। तशेंच आमचे जे युनियन आसा मुरगांवचा राजा टॅक्सी युनियन तेंच्यांनी हो फुडाकार घेवन हे सगळ्यांक लोकांक आमचे जितले मुरगांवचे टॅक्सी भाव आसा तांकां सगळ्यांक हांगा एकठांय करून आयज हांगा जे पॅसेंजर येता जे ट्युरिस्ट येता तांकां रिसीव करपाक लागून येयलेले आसा। खूब खुशीची गजाल म्हणटा ती आयज जी फर्स्ट इंटरनॅशनल क्रूज येयलेलो आसा शीप येयलेली आसा आनी जे गेस्ट आयज आमच्या गोंयान येयल्ले आसा स्पेशली आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीन मुर्मो गोवान आयज ते लँड जाल्लेले हांगासून ते आपले गोंय भोंवपाक वयतले पळोवपाक वयतले। सो हांव मागता कितें आमी सगळे जाण हांगा मेळून आयज फक्त तांकां एक वेलकम करपाक रिसीव एक आमची संस्कृती प्रमाणे तांकां आमी एक रिसीव करपाक येयला। आमची गोंयची आयडेंटिटी तेजे लागून आमी थोडेशे प्रोग्राम दवरलेले आसा हांगा आमचे ढोल ताशाचे शो दवरलेले आसा तांकां वेलकम करपाक लागून आमची बाकीची मुरगांवची सगळी बायलां तांकां ट्रेडिशनल वेयान वेलकम करपाक लागलेले आसा। आयज जितलो हांगा आमचे मुर्मो गोवा पोर्टाच्या थ्रू जे आमचे शिप्स येतले इंटरनॅशनल शिप्स तितलो आमकां आमचे फुडें जनरेशनाक आनी स्पेशली आमच्या टॅक्सी भावरांक हेजो भितर चडांत चड बेनिफीट मेळटलो। हांव मागता कितें हेन फुडें सुद्दां अशेंच ते आमचे क्रूज जे आसा इंटरनॅशनल क्रूज येवचे कित्याक आयज पर्यंत हे एन्युअल इयराक लागून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल धरलेले एक 65 शिप्स येवपाची आसा। सो हेज्या लागून आमकां दिसता लोकली आमचे स्पेशली आमच्या मुर्मो गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक हेजे भितर बिजनस मेळपाची चड चान्स आसा।